नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नजर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. 3 दिसां पासून खोतीगांव अभयारण्यांतल्यान बेपत्ता आशिल्लो वनरक्षक योगेश वेळू पंढरपुरा महाराष्ट्रांत सांपडलो. ताका गोंयांत हाडपाक काणकोण पुलिशेचो पंगड गेला. मंगळारा बाबूश मोन्सेरात पुरस्कृत पॅनलाच्या उमेदवारांनी पणजे महापालिका वेंचणुका खातीर उमेदवारी अर्ज भरले. मुरगांव, सांगे, केपें, मडगांवां आनी म्हापशां ह्या 5 पालिकांचे 20 मार्चाक मतदान जावचें ना. वेंचणूक आयोगान वेंचणूक प्रक्रिया स्थगीत केल्या. खंडपीठाच्या आदेशाक सरकार सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दितले. नगरपालिका वेंचणुके खातीर सरकारान चुकीच्या पद्दतीन आरक्षण केल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यान शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाचेर कायदेशीर कारवाय करची आनी ताका पदावेल्यान काडचें म्हण मागणी मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकारान केल्या. मंगळारच्यान गोंयांतल्या 15 खाजगी हॉस्पिटलांनी कोव्हिड वासीन दिवपाक जाली सुरवात. दरेका केंद्राक दिसाक 100 वासिनाचे डोस दिवप जातले. अनवर शेखाचेर जाल्ल्या खुनी हल्लो प्रकरणांत फातोड्डा पुलिशेन वॅली डिकॉस्टा आनी अमीर गवंडी ह्या दुबावितां आड लुकआवट नोटीस जारी केल्या. कळंगूट बागाचे जागृत देवस्थान श्रीदेव बाब्रेश्वर देवस्थानाचो 57वो जात्रोत्सव 3 ते 9 मार्च मजगतीं जातलो. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्रां हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.